नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। राजधानी पणजेत पावसाची धूम, रस्ते तुंबले, दुकानांनी उदक, महापौरान केली पळोवणी। गोंयभर उटंगाराचो पावस, रस्ते उदकापोना, कांय कडेन कोसळीत झाडां, लोकांची धांदळ। 2 वरां उपरांत पावसान घेतलो विसव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची हीच विकसित भारताची गॅरंटी, काँग्रेसीचो प्रश्न। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत केली राजधानी पणजेची पळोवणी। लांच प्रकरणात तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकाराक एसीबीन केली अटक। एप्रिलाच्या 22 तारखेक जातली सुनावणी। गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वीच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 5 वरांचेर जातलो जाहीर। शिक्षण खात्यान जारी केले परिपत्रक। आणि ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत उमेदवारी अर्ज भरपी 4 प्रभागातले उमेदवार सरले फाटीं। प्रभाग 1, 6, 10 आणि 11तले उमेदवार बिनविरोध आयले वेंचून। आता पळयात खबरो विस्तारांत। पणजे शेनवारा सकाळी 2 वरां पावसाचो सावार। 18 जून रस्तो, पणजे बस स्टँड, पाटो, अटल सेतू, मांडवी देगेर भाटल्यान तुडुंब उदक भरलें। स्मार्ट सिटीचे काम चालू आशिल्ल्यान लोकांची आनिकूय गैरसोय जाल्ल्यान लोक सामके बेजार जाले। पणजे सकाळी 10 ते 12 मेरेन सुमार 2 वरां वाऱ्या सयत पावसाची व्हडली दडक पडली। पळयात पणजेची जाल्ली तुंबापुरी। पणजेची दशा कितें केल्या ती पळया तुमच्या मुखार। हो आतां आमी सध्या जे आहा ती उदक, हे रस्तो काय न्हय तेंच कळना। मुजरत पळया तुमी, कश्यो गाडयो काडच्यो पडटा खंयच्या उदकांतल्यान, त्यो कांयच कळपाक हे मार्ग ना। हो रस्तो काय ही न्हय ती, ही पणजेची परिस्थिती पाट्या वयली। जेन्ना मळ्यांतल्यान आमी पणजे हिरा पेट्रोल पंपा कडेन वतात तेन्ना ही परिस्थिती कितें हांगासर जाल्या ती तुमच्या दोळ्यांनी पळया। सगळो रस्ते जे आहा ते उदका पोंदा गेल्या पणजेचे। आणि ही सध्या आखो देखो परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकता कितें जालां ते। सगळी पणजेची तुंबापुरी जाल्या अशें आमी म्हणपाक शकता। आणि अवकाळी पावसान जर ही परिस्थिती जाल्यार फुडें कितें जावंक शकता हाजो हुस्को पणजेकारांक म्हाका दिसता आतांच सतावपाक शकता। हेचे कारण म्हणजे स्मार्ट सिटीची कामां जी चालू आसा, त्या स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून पणजे सगळ्याक फोंडकुलां मारून दवरल्या। ती फोंडकुलां आतां उदकान भरल्या आणि ते फोंडकूल खंय आसा रस्त्याचेर ते कोणूच सांगपाक शकना। आणि बाबडे लोक गाडये सकट त्या फोंडकुलांनी पडपाक शकतात। हांगासर ही पळया खानी पडल्या मोडून झाडाची। पयल्यात अवकाळी पावसा भितर व्हडलो खानो जो आहा तो आडवो जाला पणजे। हे पळया हिरा पेट्रोल पंपा कडेन गाडयांक वाट ना। हांगासर रस्तो जो आहा तो सगळो उदका पोंदा गेला। रस्त्यार सगळें उदक भरलां, आमी पळोवंक शकता। कांयच कळना।
खंयच्यान गाडयो येता वता आनी रस्तो आसा काय फोंडकूल आहा ते व्हडली रिस्क आनी 2 व्हिलरवाले बाबडे कशे वाट काडटले ते कांय कळपाचें ना. हे पळया सगळ्याक उदक न्हंय रस्त्याक न्हंयचें स्वरूप. छत्री हाडून आशिल्ले रेनकोट हाडून आशिल्ले लोक अशे रावले हांगासर सद्या. ऐन पावसान ऐन वेळार पावस येयलो हो अवकाळी पावस म्हणटा तसो. पण जे आमी आतां सद्या भाटल्यान आहा हें चित्र पळया हांगासर कितें जालां तें. हांगा अशें उदक रस्त्याचेर कितलें भरलां तें आमी हांगासर पळोवपाक शकता. सामकी झाडां आडवी जाल्लीं आहा. आडवी म्हटल्यार खांदे बागावले आहा. जोतान नेटान जो वारो येयलो तो वारो पावस आनी गडगड अशे तरेचें सगळें वातावरण आयज सकाळच्यान पणजे भितर आसा. फक्त पणजे न्ही साबार गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पावस जो आसा त्या पावसान मोठी हजेरी लायले. आनी पणजे चड सांगपाचें कारण म्हणजे पणजे जे चालू आसा स्मार्ट सिटी त्या स्मार्ट सिटीचें आतां कितें जातलें हो प्रश्न आतां सगळ्यांक पडला. हवामानात बदल जातना शेनवारा सकाळी गडगडाटा सयत आडवेळो पावस पडलो. दिवचल शारा सयत चडशा वाठारांत पावस पडलो. कांय कडेन गडगड मारून जाल्यार कांय कडेन शिरशिरलो. हवामान खात्या कडल्यान येलो अलर्ट जारी जाला. राजधानी पणजे सयत सांखळे दिवचले 70 घोग्यांनी पावस. अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची धांदळ जाली. अरे देवा. ही स्मार्ट सिटी काय हो स्मार्ट गोंदळ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली हीच काय ती विकसीत भारताची गॅरंटी? काँग्रेसीन प्रश्न विचारला. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत राजधानी पणजेच्या रस्त्यांचेर भोंवडी केल्या उपरांत काँग्रेसीचे फुडारी उलयताले. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत काँग्रेसीन सरकाराच्या स्मार्ट घाळपणाचेर तिडक उक्तायल्या. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि उपाध्यक्ष सुनील कवटणकार हांणी पावसा उपरांतच्या स्मार्ट गोंधळाची पळोवणी केली. आज जो पावस पडला हे पळय जे उलयता पळय मुख्यमंत्री आनी हेंचे पळय दोन्ही उमेदवार आनी खास करून जो खासदार तो सांगतालो रे विकसीत भारत मोदी की गॅरंटी. पळय ही मोदी की गॅरंटी हे गेले भितर ते पळय ते उदकाची पायपलायन फुटून उदक व्हांवता. उदकाची नाशाडी. पयलींच लोकांक उदक ना. आज परवरे सालिगांव लोकांक उदक ना आनी पळय हांगा उदक वेस्ट. कित्याक हे स्मार्ट सिटीच्या नांवान ते सगळे भितर गेला. दुसरें कितें
सिवरेज लायनूय फुटली मुद्दम पळया सिवरेज लायन फुटून तें आतां उदक भितर वता सो जे आमी आतां 2 वर्सां आमी पळय सांगताले की दिस इज टोटल मिशन कमिशन हें आज सिद्ध जाल्लें आहा येदो जेन्ना पावस पडलो तेन्ना तुमी पळयलें की 18 जून रोड वॉज कंप्लिटली फूल अरे लोकांच्या दुकानांनी भितर उदक सो हें तुमचें विकसीत भारत पयर तुमी पळयलें की तुमी जो संपांतल्यान हें उदकाची लायन व्हरतात इतले दीस आमी सांगताले की स्मार्ट सिटी म्हणटा तो सगळ्यात महाघोटाळो गोंयचो आनी ही ओवर स्मार्ट सिटी जाल्या आनी हो फक्त म्हाका दिसता हाका प्री मॉन्सून सुद्दां शावर म्हणूंक शकना हो अनसिजनल रेन्स जे पडल्या ते एकाच पावसान ही अशी परिस्थिती आनी अशें म्हाका दिसता राज्यभर जाला पणजे जर भोंवत लोकांच्यो गाडयो भितर गेल्या रस्ते बुडल्या सगळे कडेन आतां मातसो पावस कमी जाल्ल्यान उदक देंवला सगळ्याक उदक भरलेलें सगळ्यांनी पळयलां धंदेकारांक काबार केले लोकांचे घरां कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट डॅमेज जाले आनी क्वॉलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत आनी ते केन्ना कंप्लीट करताले म्हणजे अश्युरन्सीस दिताली ताची म्हाका दिसता परिस्थिती आज सबंद कॅपिटल सिटीन सगळे लोक पळोवंक शकतात त्याच बरोबर हांगासले आमचे लोकल आमदारांनी जो बीजेपीचो एमएलए आहा ताणें स्वता हे स्मार्ट सिटीचे कामाचेर क्वॉलिटीचेर आनी ओवरऑल फंक्शनिंगाचेर क्वेश्चन रेज केल्ले पण सरकाराचे दोळे उगडना एटलीस्ट एका पावसान तरी सरकाराचे दोळे उगडचे आडवेळ्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान पणजे स्मार्ट सिटी पुराय उदका पोंदा गेल्ली 18 जून रस्त्यावेल्या दुकानांनी उदक भरिल्ले रस्त्यार उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले भाजपाच्या ऑफिसा कडलो फुटपाथूय कोसळ्ळो पळयात ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही लांच प्रकरणात तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकर हाका एंटी करप्शन ब्युरोन अटक केल्या आतापर्यंत ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक जाल्ली आसा हाचे पयलीं हवालदार संजय तळकार आनी उदयराज उर्फ राजू कलंगुटकर हांकां अटक जाल्या आनी ते पुलिसांच्या ताब्यांत आसात एप्रिलाच्या 22 तारखेक ह्या प्रकरणाचेर सुनावणी जातली पेडणे तालुक्यात वॉटर स्पोर्ट्स चलोवपी एका वेवसाया कडसून लाच घेतल्या प्रकरणात तेरेखोल स्थानका वयले एक पुलीस कर्मचारी संजय तळकर हांकां पयलीं अटक जाल्ली त्याच्या उपरांत उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हांकांय अटक जाल्ली आनी आयज त्या तेरेखोल स्थानका वयले तत्कालीन निरीक्षक म्हणजे जेन्ना हे सगळे प्रकरण घडले त्या टायमार जे इन्चार्ज आसले ते निरीक्षक विदेश पिळगांवकर हांकांय आज ACBन अटक केल्ली आसा ह्यान पयलीं अटक जाल्लेले संजय तळकर आनी उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हे दोगूय जाण सध्या पुलीस कोठडीन आसा तेंच्यांनी बेलीक डिमांड केल्ली पूण त्यांची बेल रद्द जावन तांकां पुलीस कोठडी सांगलेली आसा आनी आत्तां जे स्थानीक तेन्नाचे पुलीस स्थानका वयले जे निरीक्षक आसले विदेश पिळगांवकर हांच्यांनी बेलीक अप्लाय केला जेची सुनावणी जी आसा जी 22 एप्रील म्हणजे सोमारा ह्याची सुनावणी जातली आनी त्यांच्या बेलीचेर कितें निर्णय येता तो कळटलो पळयत रावात तुमी गोमंतक टीव्ही हांव विनायक सामंत कॅमेरा पर्सन यश आडरकर सोबत गोमंतक टीव्ही गोंय शालांत मंडळा वतीन घेतिल्ल्या 12वीच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 5 वरांचेर जाहीर जातलो गोंय शालांत मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये हो निकाल जाहीर करतले शेनवारा हे विशींचे परिपत्रक जारी केलां विद्यार्थ्यांक तांचो निकाल GBS HSE ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटलो हाल्लीच जाल्ल्या गोवा बोर्डाच्या 12वेचो निकाल हो फाल्यां म्हटल्यार 21 तारखेक सांजचो 5 लागपाचो आसा आनी अशी सूचना आयज येयलेली आसा की फाल्यां 21 एप्रिलाक सांजचो 5 12वीचो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो आनी हो रिजल्ट तुमकां जो आसा तो पळोवपाक गावतलो तो म्हटल्यार result.gbshsegoa.net आनी gbshe.in ह्या संकेतस्थळाचेर परत एकदां हांव सांगता result.gbshsegoa.net आनी gbshse.in ह्या 2 वेबसायटींचेर हो तुमकां रिजल्ट जो आसा तो पळोवंक गावतलो ह्या वर्सा 12वेक टोटल 17,987 भुरगे बसलेले आनी तितून जे भुरगे आसा ते तुमकां सांगता आर्ट्साक 4,309 भुरगे बसलेले कॉमर्साक 5,320 भुरगे बसलेले सायन्सीक 5,883 भुरगे बसलेले आनी वोकेशनलाक 2,475 भुरगे बसलेले म्हणजे टोटल जी संख्या आसा ती 17,987
कितले भुरगे 12वीक बसलेले आनी ह्या 12वीच्या भुरग्यांचो निकाल जो आसा एग्जामीचो निकाल हो फाल्यां म्हटल्यार 21 एप्रिलाक सांजचो 5 लागपाचो आसा, ज्याची जे रिजल्ट जे आसा ते तुमकां 2 वेबसायटीचेर पळोवंक गावतले. ते म्हटल्यार result.gbshse.goa.in आणि gbshse.in ही 2 संकेतस्थळां जी आसा ह्या संकेतस्थळाचेर तुमकां फाल्यां सांजचे 5 म्हणजे 21 एप्रील सांजचे 5 तुमकां हो रिजल्ट पळोवपाक गावतलो. हांव विनायक सामंत, पणजे. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत उमेदवारी अर्ज भरपी 4 प्रभागांतले उमेदवार फाटीं सरले. प्रभाग 1 मयूर मोर्तू उसकयकार, प्रभाग 3 तशेंच 6 उमेदवारी अर्ज भरिल्ली प्रतिमा चंद्रशेखर शिरोडकर आनी प्रभाग 11 कॅन्डिडो डायस हांणी उमेदवारी फाटीं घेतली. मजगतीं प्रभाग 1, 6, 10 आनी 11तले उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. श्रीपाद भाऊंचेर उलोवपी रमाकांत खलपान आपूण कितें केलां तें पयलीं सांगचें अशें आवाहन मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन रमाकांत खलपाक दिलें. श्रीपाद भाऊन आयुष हॉस्पिटल हाडलें, मोप्पा विमानतळ हाडलो. दुसरे वटेन म्हापशां अर्बन आनी बार्देस बाजारावयल्यानूय ताणें खलपाक उजरावन काडलो. उत्तर गोंयांत काँग्रेसीक उमेदवार नसलो म्हणूनच रमाकांत खलपाक उमेदवार म्हणून घोशीत तो सुद्दां एकदम शेवटी लास्ट करचो पडलो. पण आनीक तुका विचारता, हे उमेदवार मांद्र्यान नेटान सांगतात कितकेशे टर्म आपूण प्रतिनिधित्व मांद्रे मतदारसंघाचें केलें. प्रतिनिधित्व केलें हांवें त्याच मांद्र्यानसून 2 फावटी आमदार म्हणून निवडून येयलो. पण इतले टर्म आनी इतली वर्सां उत्तर गोंयांत प्रामुख्यान मांद्रे मतदारसंघान निवडून येवन मांद्रे खातीर आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या जनते खातीर केलें कितें? कितलेशे लोकांचे पयशे उडयले पळय, अजूनय रिपेमेंट करून पावना. ते फारीक पयली कर. कोणाक चॅलेंज करता तूं? ज्या मनशांनी भारतीय जनता पक्षाचे आमचे लिडर जे आसात आज ह्या देशान आनी ह्या गोंयांत ज्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी जायत्यो स्किमी योजना राबयल्यो तांचे बरोबर तूं चॅलेंज करता? कर. हांवें तुका चॅलेंज करता, बंद जाल्ल्यो ब्रांची सगळ्यो ओपन कर. जितक्या लोकांक लाखो डिपॉझिट आसात तांचे पयशे जे देणे आहात ते फारीक कर. केंद्रात कायदा मंत्री जावन मिरयता. कितें केलें याद करून दिता तुका. शेनवारा सकाळीं पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान पुराय गोंयांत धुमशण घालें. सकाळीं म्हापशें उस्कय वाठारांत आंब्याचें झाड आनी 2 माड पडून लुकसाण जालें. टॉयलेटीचें बी लुकसाण जालें. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. थळाव्यांनी रोखडेंच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन झाडां कुशीक काडली. अकस्मात आमू बदल वारें ना कांय ना फट पडलो मोडलो तो सगळो हेजेर पडलो. टॉयलेट मोडलो, मागीर केळी मोडल्यो, माड मोडले 2 तेंची. हे आतां कोणाचे? माड तेंचे मोडले पिळगांवकाराचे आनी केळी बिळी आमचे मोडले. कितल्यांक जाले? इकरांक. पयल्याच पावसान पयलेच पावस. हे खंय आता? हे उस्कय.
कुंदोळा कोणाक कितें लागलं हितून बीन? ना लागून पडा कोण असली बीन सकलो ही? ना सकला म्हणून पयलीं 5 जाली हांगासून. 5 जाल्ली. टोटल आता तुमचे डॅमेज कितें जाला? डॅमेज टॉयलेट जाला, केळी म्हणल्याच्यो लुकसाण कितकें आहा तुमचें? टॉयलेट जाला. सांगूंक शकना आमी. ओके, मागीर फायर टीम रोकडीच पावली. हो ना अर्दे वरान सुमार पावली. 11 सुमार पडला ते नासली घरा हांव तर कितें पडलें म्हणून झाड पडले. आंबो आनी नुकसान कितें जालां सध्या तुमचें? पळय बरें माड गेले 2 पडले माडयो म्हाज्यो हे जाल्यो. आयज सकाळच्या पावसाचें वातावरण असल्या कारणान कुंदोळा उस्कल ह्या भागात एक आंब्याचें झाड तशेंच 2 माड पडून टॉयलेटीचें नुकसान जाल्लें आसा. हांगासर पिळगांवकर तशेंच कातोळकर जी घरां आसात ती खंय तरी वाटावल्ली आसा. लकीली हांगासर जे लोक रावताले त्या लोकांक कांयच जाल्लें ना. म्हापशेचे फायर टीम ह्या जाग्याचेर पावल्यात. तेंच्यांनी ती झाडांची ट्रिमिंग जी आसा ती करण्यात सुरवात केल्ली आसा. अशीच अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंयांत अपघाताची माळ सुरूच. शेनवारा न्हयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्गार स्वयं अपघात जालो. डिवायडराक धपको दिल्ल्यान गोंयच्यान वखदांचें सामान घेवन मुंबय वचपी कंटेनर उमथलो. ट्रक सोडलो जाल्यार हेर कसलेंच लुकसाण जावं ना. मात ड्रायव्हराक मातसो मार लागिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. काल राती गोवासून मुंबय वटेन वचपी एक कंटेनर वखदां घेवन वयताली ती आनी हांगा परस कडेन हायवे आहा 4 लेन थंय एकवटान तेणी सायडीच्या वणटीक धपको दिलो आनी ती फिरून पडली आनी भितरली कितलीशीच वखदां आहा ती सगळ्याक शेवटून भायर पडल्या आनी तशी व्हडलीशी गाडयेची सोडली जाल्यार हाची वखदांची लुकसाणी जावंक ना. सगळी भायर पडली ती सगळी लागीं करता जाता आनी भितून कोणाक तशें एक जखमी जावंक ना. एक बऱ्या नशिबान जावं एकदम मध्यान रात आसली म्हणून एक कोणाकच ताणें दुसऱ्या गाडयेकय मार लागून आनी व्हडलो एक अपघात टळ्ळो. हांगा हाच्या पयलीं 1.5-2 म्हयन्या पयलीं अशीच तरेन एक कंटेनर अशीच हांगाच ह्याच सुवातेर उमथून पडिल्ली. आतां कशें कितें पडटात रस्तो सामको सरळ आहा आनी नेमको एक्झॅक्ट ह्यो अपघात कित्या खातीर जाता हें कळना. पेडणेसान हांव प्रकाश तवणेकार, गोमंतक टीव्ही खातीर. मडगांव घोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत आंबे काडपाक स्लॅबार चडिल्ली चली पांय घसटून पडून गंभीर जखमी जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चली आपल्या घराच्या स्लॅबाचेर गेलें तेन्ना ताका आंब्याचें झाड दिसलें. तेच झाडा वयले आंबे काडपाचो यत्न करतना ते चलयेचो तोल गेल्ल्यान ते स्लॅबा वयल्यान सकयल पडलें. हातूंत ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. घोगळ हावसिंग बोर्ड हांगा एक 16 वर्सांचे चली आपल्या घराच्या स्लॅबा वयल्यान पडून जखमी जालें. ताचेर सद्याक जीएमसी उपचार चालू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे हे चली आपल्या घराच्या स्लॅबार वचून सायडीक जो आंबो आशिल्लो ते आंबे काडपाचे प्रयत्न करताले. थंयच्यान ताचो तोल गेलो आनी ते सकयल पडले. घरच्यांनी ताका रोखडेंच उपचारा खातीर दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी थंयच्यान प्राथमीक उपचार करून ताका मुखार थंयच्या डॉक्टरांनी जीएमसीक शिफ्ट केलें. सद्याक जीएमसीक हाचेर उपचार चालू आसात. ताका मार लागला हें सद्याक कळटा. मात टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुमार उलयतां. पिल्यान परवरी जाल्ल्या रेबर खान खून प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत विकास यादव हाका अटक केले उपरांत 5 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या. आतां मेरेन ह्या खून प्रकरणांत आस्पाव आशिल्ल्या 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. प्रेम प्रकरणा वयल्यान रेबर खानाचो खून जाल्ल्याचो दावो पुलिसांनी केला. मजगतीं मुखेल दुबावीत फरार आशिल्ल्यान ताचो सोद घेवपाक सुरू आशिल्लो. मुकेश यादवाक अटक केले उपरांत शेनवार JMFC कोर्टात सुनावणे खातीर हाजीर करून ताका 5 दिसांची बंदखण फरमायल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. परवरी रेहबर खान खून प्रकरणात परवरी पोलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्लो आनी जो मेन अक्यूज आशिल्लो विकास यादव ताका खंय तरी कांदोलीम ओड्डा ह्या भागात डिटेन केलो आनी परवरी पुलीस स्टेशनार हाडलो. आयज विकास यादवाक परवरी पुलिसांनी म्हापसा JMFC कोर्टात प्रोड्यूस केलो आनी ताका 5 दिसांचो पुलीस रिमांड दिल्लो आसा. जशी ह्या खून प्रकरणात आनी कोणाचो इन्वॉल्वमेंट आसा काय ना ही जी इन्फॉर्मेशन आसा ती गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. नयबाग वाठारांतल्या तेरेकोल न्हंयत झारखंडच्या अग्निजर कल्लू ह्या दादल्याची उफेल्ले अवस्थेत कूड सापडली. नयबाग वाठारांत तो मानायाचें काम करतालो. ताच्या गळ्यांत पुलिसांक
नायलॉन दोरी मेळिल्ली देखून पुलिसांनी खुनाचो दुबाव उक्तायलो। मजगती अग्निजराचो खून केल्या प्रकरणा वयल्यान पुलिसांनी झारखंडच्या 2 जाणांक अटक केल्या। नैबाग वाठारांत ही म्हाज्या फाटल्यान जी तेरेखोल न्हंय दिसता थंय आयज सकाळीं एक कोणाची तरी एक कूड व्हांवून वयतना थळाव्या लोकांक दिसली। लोकांनी ती हेची म्हायती पेडणे पुलीस स्टेशनाक दिली। पेडणे पुलीस स्टेशना वयल्यान पोलिसान ताची पळोवणी केली जाल्यार ताच्या गळ्यान एक राजू कसो गुठलायल्लो आसलो सबंद आनी सादारण जो व्हांवून वयतालो जी बॉडी आहा ती सादारण 40-45 वर्सां पिरायेची आसा। पेडणे पुलिसांनी ताची बारीक चवकशी केली आनी पळोवणी केली त्या बॉडीची जाल्यार ताका मार्क दिसता आनी कोणी जरी ताका जो राजू बांदला गळ्यान नायलॉनची दोरी आहा ती ओडलेल्या सारकी आसता आनी पुलिसांक धांवडा। पुलिसांनी ती आपल्या सुवादीन घेवन पोस्टमार्टमा खातीर बांबोळे गोंय वैजकी कॉलेजान धाडल्यात। नैबाग वाठारांतलें नांव प्रकाश तवणेकार, गोमंतक TV खातीर। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।